नमस्कार गोंयकारांनो, हांव तुमचो अब्दुल रहीम शेख. आतां हांव हांगा मोरुडान आसा आनी हे कपड्याचे गार्मेंट शॉप आहा. आतां हांगा एक चोरी जाल्लेले आतां हे 3:30-4 हे सुमार अशें जाल्लेले आसा. पूण हांव कितें म्हणटा की आतां हे चोरांक बीन हाडटा कोण हांगा? आतां ही चोरी जाता खंय? आतां हांव खूब एप्लिकेशन घातला, लेबरानूय हांव एप्लिकेशन घातला हे सगळ्यांक आयडी आसूंक जाय म्हणून. जे कोण लेबर हांगा काम करता तांकां आयडी जाय म्हणून. आतां अशें चोर येवन सगळ्यांची चोरी करून वयता, हेची रिस्पॉन्सिबिलिटी आतां कोण घेतले? हे आतां सद्याचे जाल्ले आहा. ते आतां एक केस न्हू, हे म्हयन्यान कितकेशे केस जाल्ले आसा. आनी हेतून आमचो कितें करता, मंत्री कितें करता, आमचे पुलीस डिपार्टमेंट कितें करता ते हांव नको. बस येयले इन्स्पेक्शन गेले म्हणून जायना न्हू. चोरांक तरी धरात आनी हे चोरांचे सिट्युएशन काबार करा हांगा गोंयचून. हे पयलीं केन्ना जायनासले. आतां जेन्नासून हे भायले लोक येवन चालू केला तेन्नासून हे चोरी जाता. इतके हांव रिक्वेस्ट करता सरकाराक जाता तितके बेगीन हेजें एक्शन घेवंक जाय. कशी रॉबरी जाली, कितें कळ्ळें इन्फॉर्मेशन कळ्ळेंच ना. एक्चुअली कितें आमी 9 वरांक बीन बंद करता सद्या. 9 वरांक बीन बंद केल्या आतां सकाळी म्हजे स्टाफ येयले, तें पळयता कितें शॉप सगळें ओपनूच आहा आनी तेजे ते हे आसा पळय ते लॉक घालता ते कट केला. कटर घेवन कट केला कितें म्हणून खबर ना. कट केल्या आनी ते हे कपडे बिपडे सगळे आहा तशेंच आहा. बेश्ट कॅश हांगा कांयच ना. 10 रुपया धरला. कितके असले? 38,000 बीन आसतले. एक्चुअली हांव कॅश धरना केन्ना, ते म्हाका एमर्जन्सी आसली काल, ते लागून हांवें धरला कॅश. ते सकाळ वचून बँकान घालतलो आनी म्हाका रेंट बीट आहा सॅलरी आहा ते पे करतलो म्हणून धरला. 35,000 हे जाल्ले आसा. 38,000 30. सारके 38,000 आसा आनी बीन ते 100 रुपयाचे बीन पयशे आसतलेच. आणि बाकीचे कांयच येना कपडे? कांय कपडे तशेंच आहा. पुलीस येयल्ली आहा, FIR आतां करतली. FIR करूंक ना, आतां वतलो हांव FIR करपाक. कांय FIR जावंक ना, आतां हांव FIR करतलो. हांव पुलिसा कडेन रिक्वेस्ट करतलो म्हापसा मार्केटान पेट्रोलिंग मातशें वाडवा आनी अलर्ट करवा सगळ्यांक. कित्याक हांवें म्हापसा मार्केटान फर्स्ट डे जालें खबर म्हणून सांगता. हांगा आमची न्यू 1 मंथ जालें ओपन करून. फस्टच आमच्या हांगा जाला हे हितून वाडात. आनी म्हाका कांय खबर ना की खंय कितें जालां, खबर